नमस्कार. आयज ही स्पेशल बायट घेवची पडली. आमच्या पेडण्यान इंडोर स्टेडियम बांदला. इंडोर स्टेडियमचो कितलो यूज एज ऑन टुडे जाला आमकां पेडणेकरांक तो खबर ना. पण काल एक घटना घडली. कितें तर सध्या इंडोर स्टेडियम जो CISF यांच्याकडे असलेलो तो तेंच्यांनी आता खाली केला आणि आमची पेडण्याचे भुरगे थंयसर सगळीकडे खेळपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केले. काल बॅडमिंटन भुरगे खेळताना सडनली आमचो पेडण्याचो आमदार मदींच येवन तांकां स्टॉप केले. तांकां तुम्ही खेळपाचे बंद केले. तांकां इवन त्यांनी तांकां तापयले. इवन त्यांनी ते स्टाफांकूय तापयले. कित्याक परमीट केले काय म्हणून, तुम्ही कशे खेळतात काय म्हणून. म्हाका विचारपाचें आसा, बाबून इनॉग्रेशन केले, त्याच्या उपरांत गोविंद गावडेन इनॉग्रेशन ते स्टेडियमाचे केले. हे आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक न्ही तर ते कोणाक तर ते जशे बाबून ते 5 वर्सां खातीर CISF दिल्ले तशे तुका हे आता हे आमचे हे स्टेडियम आसा जो इंडोर स्टेडियम ह्यो शॉपिंग मॉल वगैरे घालपाचो आसा काय कितें, हे म्हाका असो प्रश्न विचारपाक जाय ह्या आमदाराक. कित्याक जे आमकां यूज जावंक ना, यूज करतात, यू शुड एन्जॉय दॅट. बाबा खेळा तुम्ही, बरें केलें अशें म्हणचे जाग्यार तुवें तांकां स्टॉप केलें, म्हणजे तापलो. हे कितें चल्ला ह्यो आसा कोणाक तर ह्यो स्टेडियम. जर हयसर आमकां जर ह्यो इशू येत आणि जर आमच्या भुरग्यांक जर आडायत जाल्यार आमी सगळ्या युथांक घेवन भायर सरतलो हांव. आणि आमच्या CMाकय सांगूंक सोदता, जे कितें हे आमदार करता, जे आमचे इंडोर स्टेडियम आमच्या पेडणेकारांसाठी आसा ते वापरूंक दिना, हेचेर ते लक्ष घाल आणि हेचेर लक्ष घालून इमिडिएटली आमकां यूज करपाक हे करात. ऑलरेडी इनॉग्रेशन जालेलें आसा. बाबून तसोच एक आमचो व्हडलो टॉयलेट, 1 कोटीचो टॉयलेट हाडलेलो, फेमस आसलो. तेचे कितें यूज केला बाबून ते तेकाच खबर आसा. सेम वे हे अशीच वस्तू अशीच पडोवन दवरपाची आसा काय कितें. आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांनी खंय वयचें. सो प्लीज आमच्या CMान हेचेर लक्ष घालचें आणि भारतीय जनता पक्षान हेचेर लक्ष घालून ह्यो आमच्या पेडण्याचे युटिलायझेशन करात, जेणे करून ते ऑलरेडी कितलोसो तेजो मिस युटिलायज जालेलो आसा. इतले दीस तो आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक यूज जावंक ना.